कॅब काढून द्या असले कोणतं कॅब दिलं ते काढून फाटिया मस्त फाटिया पीछे पीछे युवराज पीछे युवराज पीछे आ जाओ युवराज थोड़ा पीछे आ जाओ युवराज पीछे आओ ना काय म्हणताय
एक डस्टबिन रखना चाहिए कंपल्सरी, आपके अच्छा होगा तो लोग सब ये करते हैं। अरे डस्टबिन तुम्हाला चेंज करू पाहिजे, डस्टबिन म्हणजे घालून प्लास्टिक घालून सोपे पडतात, तुमकाच सोपे पडतात। डस्टबिन आप लोगों को भी बोलना है कि डस्टबिन में फेंकना है जरा आपका देखिए ये 10 टेम्परेचर बढ़िया। युवराज सर मॉनिटर सगळे गोष्टी करतात। माझ्या प्राईम मिनिस्टरांना 8 वर्षा पहिली स्वच्छ मोहीम 2014 देशाचे प्रधानमंत्री स्वच्छता ही मोहीम आहे, स्वच्छता वेगळ्या तरी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आनी यश गावलें तांकां। आनी सगळी कडेन आमी पळयता, हांवें बॅकवर्ड आनी फॉरवर्ड एज्युकेशन सगळ्या गोष्टी उलयल्या। आयज बी
एक वर डेडिकेटेड टू द नेशन अँड टू द स्टेट आहे. देशाचे प्रधानमंत्री केंद्र सरकाराचे आमचे मंत्री आणि अनुभवी मंत्री आणि यशस्वी मंत्री आणि नेते आमचे ML कटरजी आणि देशाचे प्रधानमंत्री यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या म्युनिसिपल क्षेत्रांत आणि सेन्सस टावन्स जे आहा तांकां वेगळे तरेन ह्या परिसरांत लोकांक स्वच्छता बद्दल म्हायती आनी स्वच्छताची मोहीम फुडें व्हरपाक आमी सगळे एकत्र जाल्या. हांगा मंत्री बी कोण ना, आमी सगळे स्वच्छता कर्मचारी आमचे सेक्रेटरी आयले मळाळकर, आमचो DMA चे डायरेक्टर अणकोणकर आयला, आमचो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे MD आयल्या, आमचे इंजिनियर मुन्ना आहा, आमचे वेगवेगळे सेंट्रल बँकाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, CCPचे जे एक उदाहरण जावन आहा गोंय राज्यान बाब रोहित मोन्सरात तेंचे मॉडेल आमी घेवन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण कितें आहा, स्वच्छता करपाक कांयच कोणी बिलो यो डिग्निटी म्हणून समजून घेवपाची गरज ना. आमी खंय कितें दिसल्यार आमी तें पिकअप करून आमी ते डस्टबिनान आमी घालपाक जाय आनी तेच हांवें सांगतलो शॉपकिपरांक. आनी ते फक्त शॉपकिपर म्हणून न्हू, आमी सगळ्यांनी एक हे कोयर खंय उडोवं न्हय. गार्बेज फ्री आमचो स्टेट जावंक जाय, ट्युरिजम ओरिएंटेड स्टेट, साफ सफाई आसूंक जाय. तर आमकां सगळ्यांक मेहनत करची पडटली. सरकारूच मेहनत करूं शकना. मनस्थिती आमची बदलल्यार लोकांनी बी आमकां सहकार्य करपाची गरज आसा म्हणून हांव उलो मारता गोंयच्या लोकांक की तुमी सहकार्य केल्यार गोंयांत एक वेगळे तरेचें एक स्वच्छ गोवा आनी देशान एक एग्जाम्पल जावन वयतलें आनी हेच्या खातीर सगळ्या लोकांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना स्वच्छता करता, हांव विश्वजीत राणे, हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, काय हांगा फरक पडना. आमी हेंच्या बरोबर सगळे आमचे सफाई कर्मचारी आसूं, KTCचे एम्प्लॉईज आसूं, आयज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूं, काय आमचो अणकोणकर मुद्दम आयज आयला, आमचे मराळकर सेक्रेटरी आहा, आमी सगळ्यांनी एक अवेरनस आनी वेगळे तरेन लोकां मदीं वचपाची गरज आसा. टायम टू टायम, आयजूच न्हू, टायम टू टायम वेगवेगळ्या स्पॉट्सार आयडेंटिफाय करून ते स्पेसिफीक स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून आमी हे मोहीम चालू दवरपाक जाय. म्हणजे लोकांक अवेरनस केन्ना आमी कोयर पळयता आनी लोकांक दिसता ती आपूण हात लाव काय ना म्हणून. हात लाय म्हणून तुवें हात लावपाची गरज ना. तुका 5 रुपया 2 रुपयान ग्लव्स घालता, ग्लव्स घालून तुवें ते कोयर साफ करपाक काय हरकत ना. पूण हे देशाचे प्रधानमंत्रीचे पयलीं विचार जाल्यार लोक फकाणां मारताले, ते आयज तेंचे शब्द गिळचे पडटा. कित्याक आयज देशान आमी पळयता सगळे राज्य कॉम्पीट करता एक दुसरे कडेन की स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरपाक. गोंयान गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बरोबर आमी बी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर पूर्णपणे टायअप करून आमकां वेगळे तरेन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे गांवान बी अवेरनस पासून ते आमी करपाक जाय. त्याच बरोबर तेंचे कडेन आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, तेंचे कडेन एजन्सीज आहा, त्यो एजन्सीज आमी घेतल्यार म्हणजे वेगळे तरेन आमी झिरो वेस्टच्या दिशेन आमी वचूं शकता. सर, व्हॉट डू यू लायक टू से अबाउट द प्रायम मिनिस्टर द विजन्स अबाउट द स्वच्छता मिशन? एकदम बरें आहा. आयज इट्स अ केस स्टडी. इट्स नॉट अ केस स्टडी ओनली इन इंडिया, बट इट्स अ केस स्टडी इन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटीज. ह्या सारके देश, भारत देश सारको व्हडलो देश, हांगा स्वच्छता ही मोहीम कोणाक दिसूंक ना की हे फुडें वयतले म्हणून. पूण आयज आमच्या गोंय राज्यान बी आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आमचे मदीं ना, पूण ते जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे कॉर्पोरेशनाची स्थापना जाली आनी आयज आमचे सरकार ते फुडें व्हरता. आयज सगळे कडेन आमी पळयता की वेस्ट डिस्पोजलाक वेट वेस्ट सेग्रिगेट करून, ड्राय वेस्ट ट्रिटमेंट करून सगळे कडेन आनी लेगसी वेस्ट डम्प्स आमी एलिमिनेट केल्या गोंयान. आयज थंय आमी मियावाकी गार्डन धाडटा, जे खंय वेस्ट आशिल्ले ते वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक. हे सगळे एकटो हांवें करपाक सगळ्या लोकांचे सहभाग आसूंक जाय. सरकाराक जर यश गावता कसलेय स्किमीन काय कसलेय विचारधारा जे प्रधानमंत्रीच्या, हेजे श्रेय आमचे सगळे ऑफिसर्स, आमचे सगळे कर्मचारी, आमचे सगळे गोंयचे जनतेक वयता. कारण सहकार्य असल्यारूच आमी फुडें पावलां आमी दिवं शकता. मंत्री पोस्ट घालूं शकता पूण ताका कांय म्हत्व ना. मंत्री पोस्ट घालता एका आयज सफाई कर्मचारी फोटो घेतलो, तांकां बी उत्साह येता की देशभरान आमचे सफाई कर्मचारी आयज ह्या मोहिमान भाग घेतलेले आसा, आमचे सेक्रेटरी आसा, सगळ्या. पूण आमकां वेगळे तरेन लोकांची विचारधारा मन वळपाचें आनी यंगर जनरेशनाक आमकां आमचे कडेन ह्या विचारधारान इंटिग्रेट करपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसूंक जाय आनी तशेंच आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे आयज पर्यंत विचार केल्ले आसा, विजन तेंचें आसा, ते यश तांकां प्रत्येक गोश्टीक गावल्लें आसा आनी खरेंच तांकां सलाम मारपाची गरज आसा. आनी आमचे मदीं बी विचारधारा आमी खंय केन्ना चिंतलेले की आमी येतले, काय अणकोणकरांक खंय चिंतलेले, काय मराळकरांक खंय चिंतलेले की आमी ह्या तरेन डिसिप्लीन मॅनरान आयज CCPचे ऑफिसर्स आहा, आयज आमी केन्ना सफाई कर्मचारी आहा. आयज एक लक्षांत तुमी एक मिडियान घेवंक जाय, हे सगळे यश गावता सफाई कर्मचारी वर्गाक वेगळ्या तरेचो मान दिवन तांकां मोटिवेट, तांकां वेगळ्या तरेचे, तांकां एक वेगळ्या तरेचे तेंचे मदीं एन्थुजियाजम हाडून आनी सामान्य मनशांनी बी तेंच स्ट्रीक आसूंक जाय, तरच आमी फुडें वचूं शकतले. बरें, मातशें हांव